गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस संडे जावन आमी हांगा आयज आयिल्लीं आसा प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करपा खातीर, कित्याक आवर हार्ट क्रायज आउट टुडे. वी कैन फील द plight of that mother, of that father, sister, the family members of our Indian sister, Dr. Priyanka Reddy. Priyanka Reddy, a 26-year-old budding doctor, a vet doctor. सगळ्यांक खबर आसा सोशल मिडियाचेर वॉर चालू आसा. सबन इंडिया इज टॉकिंग डिस्कसिंग अबाउट दिस मॅटर. That is of 26-year-old vet doctor by Priyanka Reddy. ही गजाल जाली on the 27th of Wednesday, 27th of November, 4 दीस देखून जावना. आणि ही हांव आतां तुमकां सांगपा आसा ती फर्स्ट I would like to say that the Mahila Congress Goa condemns what has happened with Dr. Priyanka Reddy. This is, I don't have to actually, Priyanka Reddy itself नावाचेर आयज बोवाड चालू जाला की 27th Wednesday जेन्ना बाबडे आपलें काम जावन क्लिनिकाक सांगून परतून येताले आपल्या बायका कडेन स्कूटी घेवन आपल्या घरा कडेन वचपाक, थंय 4 जाणांनी प्लेन केलें. This is a very clear case of a well-planned crime that is committed by the 4 accused who ended up raping by Priyanka Reddy. They raped her, they slaughtered her, and they burnt her. तिका लासून जिवेत लासून उडयली तिका. Priyanka, this doctor had parked her vehicle, scooty, at Toll Plaza. हे जाला खंय हैदराबाद शानाबाद ह्या शारान. ताणे टोल प्लाझा 550 सवांक 10 मिनटां आशिल्ली म्हणल्यार पार्क केल्ले आनी शी हॅड टेकन अ कॅब टू गो टू अ क्लिनीक. सवांक ते बाबडे आपले गाडी पार्क केली, स्कूटी कॅब घेवन गेले. लेटर वेन शी रिटर्न ते बाबडे आयले सांजचे लेट रातचे आपली स्कूटी कडेन घरा वचपाक. शी सॉ दॅट हर टायर वॉज फ्लॅट. स्कूटी टायर वॉज फ्लॅट, इट वॉज पंक्चर्ड. I'll come to the point where when I said that it's a planned murder and a planned rape. ते आयले आणि when she saw 4 दादले ते आशिल्ले, 2 जाण दादले आणि 2 जाण तरणाटे, 4 of them, and she noticed that they were watching at her and they came and offered help. ताका म्हणपाक लागले की तुजी स्कूटी हे जाल्ली आसा, पंक्चर जाल्ली आसा and we will try to help you. दे ट्राय टू तेका हें करपाक सोदले तेणी आनी ते बाबडे ऑन गुड वील तेका दिसलें आपल्याक कोण तरी हेल्प करपाक येता. सो शी सेड हांव भैया देखो जरा आनी शी गिव अ बायक. एकलो नाटक करून बायक पंक्चर काडपा खातीर गेलो. ही रिटर्न बॅक सेईंग दॅट पंक्चर का दुकान बंद है. आनी वायट दिसता म्हणल्यार प्रियांका, हे डॉक्टर प्रियांका जे 26 वर्सांची तरणाटी आशिल्ले, शी फाउंड समथींग फिशी अनयुजुअल, कितें तरी रॉंग आसा म्हूण ताका डावट मारलो. सो ताणें इमिजिएटली शी कॉल्ड अप अ सिस्टर. घरा कडेन ताणें फोन मारलो, शी कॉल्ड अप अ सिस्टर आनी नरेटेड द इन्सिडंट. अशें अशें जालां, आपूण स्कूटी कडेन आयले, पंक्चर जाले, ते आपल्याक ऑफर करपा आयले हेल्प. आनी शी टोल्ड अ सिस्टर क्लियर कट बिकॉज शी हॅड द फियर दॅट समथींग इज हॅपनिंग रॉंग विथ मी म्हणून. आणि शी टोल्ड सिस्टर टू कीप द फोन ऑन. तेणे भयणीक सांगले यू कीप द फोन ऑन, आय एम गेटिंग स्कॅर्ड. ते भिल्ले आणि थोडे उपरांत तेणे फोन दवरलो. तेणे भयणीक सांगले आय वील गेट बॅक टू यू. ते आयल्या आणि तेच्या नंतर तो फोनूच लागना जालो. आता वेन अ सिस्टर कॉल्ड हर एक्झॅक्टली एट 9:44 PM, शी फाउंड दॅट द फोन वॉज स्विच्ड ऑफ. आणि द फॅमिली वॉज अपसेट कित्याक सिस्टर टोल्ड द फॅमिली, पेरंट्साक सांगलें आवय बापायक की अशें अशें दिदीन आपणाक फोन मारिल्लो, पंक्चर जाल्या म्हणून 4 जाण दादले आसा, दे आर वॉचिंग मी, आय एम स्कॅर्ड, तूं फोनारूच राव म्हणून. आनी देन आफ्टर लर्निंग अबाउट दीस फोन लागना म्हणल्यार पेरंट्स फॅमिली दे रश टू द पुलीस स्टेशन. दॅट ऑल्सो आय वील टेल यू, ज्युडिडिक्शनाक लागून पुलिसांनी डिगून केस घेवपा खातीर रेजिस्टर करपाक खूब त्रास केलो. सुमार 1.5 वर खंय हे ज्युडिडिक्शनाचे हेतून टायम वेस्ट जालो.
ह्या ज्युडिशिक्शनाक पडटा त्या ज्युडिशिक्शनाक पडटा म्हणून ताका त्रास केलो त्या फॅमिलीक. And wherein now I guess 3 police cops are being suspended for what they have done. Subsequently कितें जालें, हेणी आतां प्रियांकाक व्हेलें, हेणी प्रियांकाक एबडक्ट केलें. एबडक्ट करून प्रियांकाक 25 किलोमिटर्स थंयच्यान पयस व्हेलें, ताजेर बलात्कार केलो, दे रेप्ड हर. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट दे बर्न्ड हर. एक तर तुम्ही रेप केलो आनी ताका जिवीतची मारली. हे वायट म्हणल्यार दीस शोज दॅट इट वॉज अ व्हेरी वेल प्लॅन्ड कॉन्स्पिरसी. हे टायमार रेपींग न्ही, हे ताका फॉलो केल्लें, ताका स्टॉकिंग केल्लें, एक कॉन्स्पिरसी केल्ली, ताजी गाडी पंक्चर केल्ली, तेंचीच ही सगळीं नाटकां आशिल्लीं आनी मागीर ताका रेप करून पेट्रोल घालून जिवनशी मारलें. टुडे वॉट इज हॅपनिंग इन इंडिया खरेंच वायट दिसपा लागलां. आय रियली hearts are crying, I can say, because what is happening? We hear about rapes every second day. Some minors are getting raped, some children are getting raped. The other day it seems कोण एक चलेचे बद्याक खंय 11th standard ताका 6 जाणांनी रेप केले. Why to go far? Just come to Goa only. आमच्या गोंयांत everyone knows the famous rape case which took place in Vasco on a minor. स्मृति ईरानी बीजेपीच्या आयल्यान बोवाड करून गेली, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको पकड़ना है, उनको फांसी देना है. आयज तिचो सरकार आसा, आयज इतली वर्सां जाली, बट सी द प्लाइट, द कल्प्रिट, द रेपिस्ट इज नॉट बीन कॉट. We also, I would like to say that I would like to recollect the case of Nirbhaya. जेन्ना निर्भया दिल्ली असलो रेप जाल्लो, इतलो एनिमल्स क्रायम जाल्लो, तेन्ना इट टूक देम 7 years टू कम टू अ कन्क्लुजन ताका फांसी दिवपाक. हांव म्हणटा खंय तरी म्हाका दिसता आमचो इंडियन लॉ इज फेल्ड. इट्स टायम टू इम्प्लिमेंट न्यू लॉज टू एमेंड द रेप वर्डिक्ट. एंड आफ्टर सो मच ऑफ पब्लीक आउटक्राय तुम्ही पयला आसतले, रेप जाता, लोक कितें करता, कॅन्डल घेवन रॅली काडटा, कॅन्डल घेवन रॅली काडटा, ते चलयेचो फोटो घेवन हें करता, आंदोलन करतात, पुलीस स्टेशनात बोर्ड घालतात, मिनिस्टरच्या दारांत वतात, बट नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ दीस. एंड दॅट्स बिकॉज देर इज नो स्ट्रिक्ट लॉ इन इंडिया आणि द लॉज आर नॉट इम्प्लिमेंटेड ऑन सच क्रिमिनल्स. एक रिसंट तुम्ही ऐकला आसतले, वेर अ लेडी वॉज रेप, ते बायलेचो बलात्कार केलो, शी वॉज रेप एंड दॅट रेपिस्ट फिल्म्ड हर वायल रेपिंग, ताजो फिल्म काडलें. आणि जेन्ना दे हॅड द गार्ड्स टू गो एंड टेल दॅट आय एम रेप्ड, आपणाचेर अत्याचार जाला आनी फिल्म काडला, ही हॅड म्हणजे आयज आमचो कायदो असो जाल्लो आसा दॅट ही गॉट अ फ्रीडम टू गो एंड गेट अ बेल. ही गॉट अ बेल एंड द मिनिट ही केम अप, बेल मेळटगी ही हॅड द गार्ड्स टू कम एंड स्टॅप द विक्टीम. So just see where it's going. It's like we are promoting, our law is promoting. So that shows the judiciary should also not give a lenient approach towards such incidents and cases, towards these rapists and criminals. We strongly condemn this act and we demand, we demand that punishment should be खूप पनिशमेंट म्हणल्यार असो न्ही की तुका चार्ज मेळटा. आयज वायट दिसता की रेपिस्ट रेप करतात, तांचे एविडन्स मेळटा, एविडन्स मेळटकी तांकां टायम दितात, तुमचो आदोगाद काडात. हांव म्हणटा ह्या आयज भारतांत अशें आसपाक जाय की खंयच्याच एडवोकेटान एक आपलें चिंतूंक जाय, कॉन्शियसान वचात, पयशे करपाक जाय वो फीज मेळटा म्हूण चिंतनाकात. स्टॉप टेकिंग केसीस इफ यू गेट अप रिगार्डिंग द रेप. कोणी रेपिस्ट आसा आनी ताजेर एविडन्स आसा आनी तेणें रेप केल्लो आसा, तुमी तुमचे कॉन्शियसाक विचारात आनी केसी घेनाकात. जस्ट बिकॉज ऑफ 10, 15, 20,000 डोंट टेक, बिकॉज इट इज मॅटर ऑफ समबडीज डॉटर, समबडीज वाइफ्स, समबडीज सिस्टर्स. वी ऑल हॅव, वी हॅव मदर्स, वी हॅव सिस्टर्स, वी हॅव डॉटर्स. Put yourself in their place and think what the family will feel.